देव बरी सकाळ दिवन तुमकां समेस्तां. बळका जेजूतय मोगाळ भावा भयणीनो, बळका जेजूच्या वार्षिक फेस्ताक तयाराय जावन आमी आदारच्या नोवेण्याच्या 5व्या दिसाच्या देवस्तुतेक तुमकां समेस्तांक माया मोगाचो स्वागत. जेजू जावन आसा संपूर्ण देव आनी मनीस. तो देवाक तशें मनशाक मानवलो जावन वाडलो. ताचे सारकी जावचें आमचें आपोवणें. हे आपोवणें पंथा पावचे तर कोणाचो आनी कित्याची गरज आसा ह्या विशयांत आमी नियाळ आसां. नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा हे आपोवणें पंथा पावोवच्याक आवय बापायचो पात्र, तिसऱ्या दिसा प्रकृतीचो पात्र, चवथ्या दिसा समाजाचो पात्र हाचे विशयांत नियाळ केलो. आयच्या नियाळाचो विशय जावन आसा दैवीक मनशा संगी राव कृपेक लागीं. सारकें मार्गदर्शन आसल्यार कसली संगती समर्पक रितीन करयेत. जाणटो एली सांगाता आसले वरवीं भुरगो सामुवेल देवाचो ताळो पारखूंक शकलो. भुरगो जेजू देवळांत शिकोंदारां मदें बसून तांची शिकोवन आयकून तांकां सवालां घालून आसल्या विशीं आयच्या वांजेलांत आमकां आयकूंक मेळटा. जशें बऱ्या इश्ट इश्टिण्याचो सांगात आमच्या चलत्या जिवितांत संतोशाचो जाता, तशेंच आत्मीक इश्टांचो सांगात आत्मीक जिवितांत वाडावळ जोडूंक प्रेरण जाता. असली इश्टागात रुता करूंक आज उलो आसा. तशेंच आज प्रत्येक रितीन आमी आमच्या YCS आनी ICYM युवाजनां पासत मागता तांचें जिवीत हेर युवाजनांक एक मार्गदर्शन आनी प्रेरण जावं. तांणी हातीन धरची सर योजना सुफळ जावं. तांणी मांडून हाडच्या सर बऱ्या कामाक बाळूक जेजू दोडत्या मोपान प्रतिफळ दिवं. अशें फुडल्या दिसांनी इगर्ज मातेचे बळवंत खांबे आनी हातेरां जावन परिवर्तन जावंक बाळूक जेजू तांकां आदार दिवं. तशेंच विविध वायट संवयांक, मादक द्रव्यांक आनी खोट्या इश्टागतेक बली जाल्ल्या युवाजनां पासत मागया. आतां आमी सर उबी रावया आनी गायन पंगडा सवें प्रवेश गीत गावन मिसाच्या पवित्र बलिदानाक सुरवात मागया. उबी रावया. दळपाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गायता काळजांत दिवासता. मोगाच्या स्पिरितान सुम्या आमकां एकवटायलां. दैवीक तुझ्या बोळान सुम्या जिवीत तुला भोयता. दळपाराच्या सर्वेस्परा तुका मी वंदिता. महिमा तुझी सदांच गायता काळजांत दिवासता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं.
दैवीक मनशांची इश्टगात सोद अशें देवाच्या कृपेक तूं लागीं जा हो जावन आसा मोगाच्या भाव भयणो 5व्या दिसाचो विशय आमी नियाळ करचो. जेजू जावन आसा संपूर्ण देव आनी जेजू थंय संपूर्ण मनशापणी थंयसर हजर आसा. हर एका मेसाच्या बलिदानांत आपलें मनुष्यरूप संपूर्ण मनुष्यरूप आनी देव सैम दोनीय लिपोवन आमचें सगळें जेजू मिसळ जाता. आमचें सगळें तो उलयता, आमकां आपल्याच हाजीरपणांत आपलीच कूड आनी रगत तो मोडून आमकां दिता. देखून कृपेच्या भांडाराक ह्या कृपेच्या देव मंदिराक हांगासर देवाच्या हाजीरपणांत आमी आयल्या. जायते फावटी आमच्या मनुश्य संबंदांत दुसऱ्यांक प्रेरण जावंक, दुसऱ्यांक उत्तेजन दिवंक, आमच्या इश्टगते वरवीं दुसऱ्यांक देवाची वळख दिवंक या देवाक लागसर हाडूंक, जेजूक लागसर हाडूंक आमी सुकल्याव जावंक पुरो. असल्या आनी दुसऱ्या सगळ्या आमच्या पातकांची आमी उडास करया आनी ह्या मिसाच्या बलिदानान फावत रितीन वांटो घेवन ह्या मिसाचो फळ आमकां आनी अख्खे पवित्र सभेक अख्ख्या मनशा कुळाक लाभचे खातीर एक घडीभर आमचे अंतस्करण आमी तिळून पळोवन खासगी तयारी करून आयती जावया. देवाच्या काकळुतीक दैवीक काकळुतीक आमी उलो मारून सगळे म्हणया. हांव पाचकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. हे पसोत बागेवन सुदांच अंकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पयलीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरात देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकळूत करून आमची सगळीं पातकां तो बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोनिया काकूट कर, काकूट कर. सोनिया काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोनिया काकूट कर, काकूट कर. सोनिया काकूट कर, काकूट कर. प्रार्थुया. प्रितीच्या आमच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सडवण केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण चाकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आनी आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो कोरो देव बापा तुजे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सामवेलाच्या पयल्या पुस्तकांतले वाचप. भुरगो सामवेल एलीचे नादरेकाल सर्वेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सर्वेस्पराचे उतर चडीशे आयकूंक मेळनातले आनी दर्शनां अप्रूप आसली. एक दीस एली आपले सदाचे सुवातेर न्हिदून आसलो. ताची दिश्ट मंद जावन आयली देखून ताका कांय दिसनातले. देवाचो दिवो आजून पालवोंक नातलो आनी देवाची सोल्यापेट आसली त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरांत सामवेल न्हिदून आसलो. तेन्ना
सर्वेस्परान उलो केलो, सामवेल सामवेल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो एलीशी धांवून आयलो आनी ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदूंक वच. तो न्हिदूंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामवेल सामवेल. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? पूण ताणें जाप दिली, म्हज्या पुता, हांवें तुका आपोवंक ना, परतून न्हिदूंक वच. ते दोळपर्यंत सामवेलाक सर्वेस्पराची वळख नासली आनी सर्वेस्परान आपलें उतर ताका ते दोळपर्यंत कळीत करूंक नासलें. सर्वेस्परान परतून तिसरे फावटी सामवेलाक उलो केलो. तो उठलो आनी एलीशी वचून ताणें म्हळें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलोय? सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेन्ना एलीक समजालें. देखून ताणें सामवेलाक म्हळें, न्हिदूंक वच आनी तो तुका परतून उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवाक आयकता. सामवेल आपल्या जाग्यार न्हिदूंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताचेशी उबो रावलो आनी आदले परी ताणें उलो केलो, सामवेल सामवेल. सामवेलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. देवाचें उतर हें, आपली तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपली तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आशीव नाशीव सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें बागवून म्हजेर दिश्ट घाली, म्हज्या उल्याक कान दिले. जो कोण सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास ठेवता, वाकुरड्या देवांक बसतेल्या संगी मेळाना, तो कोरोस बागी. आपली तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. योजनांनी भेटवण्यो तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागूंक नाय. तेन्ना आपले हांव येता म्हळें हांवें. आपली तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपली तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. Hallelujah, 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 Hallelujah,
देवाच्या घरा आसून जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलेमाक वेतली. जेजू 12 वर्सांचो आसतना हरशींचे बरीस ती परबेक गेली. परबेचे दीस खबर जावन ती फाटीं परतना भुरगो जेजू जेरुसलेमांतच रावलो हें ताची माय बाप नेण जाली. तो पयणरांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दीस वाट चलोवन ती फाटीं आयली. उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक फाटीं गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सावलां घालनासलो आनी ताचीं सावलां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे सारनातिकायेक विस्मीत जाल्ले आनी ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड खंती दुकान तुका सोदून आसल्या. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात गी. देवाचे उतर वखली तुका क्रिस्ता. बाळोक जेजूती मोगाच्या बाबानो, भयणीनो, भुरग्यानो आनी तरणाट्यानो, फ्रांसीस सवेर हें नांव आमी सगळ्यांनी आयकलां खंडी जावन. फ्रांसीस सवेराचें नांव सगळे पवित्र सभेक विशेश जावन आमकां भारताच्या क्रिस्तवांक चड मोगाचें आनी चड लागशिलें. कित्याक आमी जाणां जेजू क्रिस्तान आमकां हाडलेले सोडवणेची बरी खबर, जेजू क्रिस्ताचो परमळ, क्रिस्ताचो उजवाड ह्या गांवाक आमच्या मातयेक आमकां तो हाडून आयिल्लो तरणाटो. सांपावलो उपरांत पवित्र सभेक लाभलेलो दुसरो अतिश्रेश्ठ आनी अति उर्बेवंत संदेशकार ह्या मिशनरी फ्रांसीस सावेर जावन आसा. सगळ्यांनी संवसारार चड आनी चड गांवांनी जेजू विशीं ताणें सांगूंक जाय. जेजूची वळख सडवणेची बरी खबर परगट करूंक जाय. असल्या उर्बेन ताचें काळीज जेजूच्या मोगान खंडीत जावन लासतालें. एका पत्रांत आपल्या सांगात्यांक स्पेनांत बरयल्ल्या पत्रांत तो म्हणटा, सगळो दीस जेजूच्या नांवान पवित्र स्नान दिवन 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 म्हजे हात आनी दिसान दीस म्हजे हात आनी बावळे वळोवन येतात, दुखोवन येतात. जरी तर पॅरिसांतल्या त्या तरणाट्यांनी अत्मीक गरज असल्या लोकांची समजले जाल्यार कितलें बरें आसतें. असली उर्बेवंत उतरां ताची. मगच्या भावनो आनी भयणीनो, असल्या उर्बेवंत मिशनरीक ताकाच जेजूची इश्टागत कशी मेळ्ळी काय? कितले जाणांक आमी जाणांव गी.
सान फ्रांसीस सावेराक जेजूची वळख दिल्लो, जेजूच्या इश्टगतेक लागीं हाडलेलो जावन आसा तसो इश्ट इनास, लॉयल असो इनास आनी फ्रांसीस दोगी स्पेन गांवचे तरणाटे. तेय स्पेन गांवांत पायस वास्को ह्या प्रांत्याचे ते दोगी मंथनाच्या कुटुंबाचे दोगांय ते मंथनाच्या कुटुंबान जल्मल्ले आनी पॅरीस नावार्दीक पॅरीस युनिवर्सिटीन थंयसर शिकता आसतना सान फ्रांसीस तरणाटो फ्रांसीस स्वप्न येता संवसाराच्या नदरेंत लोकां मुखार हांवें कशें सोबोंक जाय, कशें हिरो जावन हांवें वयर येवंक जाय, असलीं स्वप्नां तो सपनयत आसतना आनी एका कुशीन इनास ह्या तरणाट्या विशीं स्वप्न येता. फ्रांसीसाक हांवें जेजूची कशें जिखचें गाय आपलें येवजण घालता. 3 वर्सांची तांची सांगातपण इश्टागात पॅरीस युनिवर्सिटींत आनी ह्या 3 वर्सांच्या इश्टागातींत मोगाच्या भाव भयणीनो इनास फ्रांसीसा खातीर जायतें मागता. इनास फ्रांसीसा खातीर उपवास करता. तवळ ताका प्रेरण दिवची उतरां तो ताचे थंय ओमता. विशेश जावन पवित्र पुस्तकाचीं उतरां केदाळा ताचें मन मुक्त आसा थंयसर ओंपूंक प्रयत्न करता. अशें तांच्या 3 वर्सांच्या त्या युनिवर्सिटीच्या इश्टगतेक लागून देवाच्या कृपेक लागून इनास फ्रांसीसाक जेजू थंय जिखून घेता. आमकां एक व्हड मिशनरी फावो जाता. आमच्यान चिंतू येता मोगाच्या भाव भयणो तशें म्हाका कित्याक पळोवंक गेलां, तो कितें चिंता कोणना, ताका कितें भोगता कोणना, म्हजें शिकाप हांव करतलो असलीं चिंतना, आपले विशीं चिंतना येवजण घेवन जरी तर इनास आसलो जाल्यार आज पवित्र सभेक कितलो व्हड मिशनरी आनी भाग्यवंत फ्रांसीस मेळटो ना कोणना. मोगाच्या बाबनो आनी भयणीनो, आमच्या क्रिस्त जिवितांत आमची आवय बापूय आनी भाव भयणी तांकां सोडल्यार उपरांत देवान आमच्या जिवितांत फाव केल्ले आनी एक ग्रेस्त काय ह्या देणें जावन आसा आमची इश्ट आनी इश्टिण्यो, आमची क्रिस्ती इश्टागात आमच्यान म्हणूं येता. जेजू जावन आसा बाळूकजेच्या वर्साच्या फेस्ताक आमी तयार करन आसा. जेजू संपूर्ण जावन आसा. जीजस एज ए ह्युमन अँड डिवायन इज परफेक्ट. जाणवायेन आनी प्रायेन तो वाडलो, देवाक आनी मनशांक तो सदांच मानवलो जावन वाडलो. देखून जेजूच्या वाडावळेचेर आमी नदर घालना. जेजू परी आमी कशें संपूर्ण जावयेत एक दिसा एका विशयाचेर आमी ध्यान करून आयल्या. आनी हेच्या 5व्या दिसा दैवीक मनशा समेर रावन आमी कशें जेजूक लागीं जावं येता, संपूर्णाय ह्या कृपा आमी जोडूं येता. हो जावन आसा आमचो विशय. संत आगोस्तीन म्हणटा देवान आमकां दिल्ल्या सगळ्या देण्यां पैकी जिवीत उत्तीम आनी श्रेश्ठ देणें जावन आसा. लायफ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट. आनी हें जिवीत अर्थाबरीत जिवंक आनी फळां बरीत दादोसकायेचें करूंक देवान ह्याच जिवितांत आमकां दिल्लें आनी एक ग्रेस्त काय जावन आसा आमचें इश्टागात, क्रिस्ती इश्टागात म्हणूंक सांगता हांव. क्रिश्चन फ्रेंडशीप. आगोस्तिनाचें जिवीत तुमी जाणात. संवसारी बुलोवण्यांत बुल्लोलो, फातकांत जियेतलो. ताच्या जिवितांत सड्ड प्रभाव गेल्लो व्यक्ती कोण म्हणून हांवें तुमकां विचारल्यार खंडी जावन तुमी सगळीं जाणात. कोण? ताची आवय मोनिका. मागणें केलें, उपवास केलो पुता खातीर वर्सां. पूण मोनिकाक सोडून आगोस्तिनाच्या जिवितांत प्रभाव गेल्ली, सड्ड प्रभाव गेल्ली आनी एक व्यक्ती जावन आसा तसो इश्ट मिलानाचो आंब्रोज. पयलें ह्या आंब्रोजाच्या त्या आयस्कांता मॅग्नेटा भशेन आसलेल्या व्यक्तित्वातय तरणाटो आगोस्तीन आकर्शीत जाता. कितलो बरो उलयता, कितलो बरो तो प्रवचन करता, ताची कितली जाणवाय. आनी क्रमेण देवाच्या कृपे वरवीं आगोस्तीन ताच्या तोंडान तावन भायर सरता त्या सतांतय तो आकर्शण जाता. देवाची कृपा कशें वावर करता पळया. तो कितें सांगता, शिकयता ताचे थंय तो आकर्शण जाता. आनी उपरांत क्रमेण आंब्रोजाच्या इश्टागतेक लागून आंब्रोजू आगोस्तिनाक जेजू थंय जिखता आनी पवित्र सभेक आनी एक विसणार भाग्यवंत फावो जाता. थंयच आंब्रोजानच ताका याजकपणाची दिक्षा आनी उपरांत धर्मादेशीं तांची इश्टागात मोगाच्या भावनो आनी भयणो. सांत आगोस्तिनाच्या जिणयेंत कन्फेशन त्या बुकांत जायतें क्रिस्ती इश्टागते विशयंत आगोस्तीन आमकां सांगता. आनी थंयसर एक उत्तीम शिकवण आगोस्तिनान दिवची, आमच्या आविलाच्या सांत तेरेजान दिवची, या फ्रांसीस दे सेल्स ह्या शिकोणदारान दिवची जावन आसा. तूं एक क्रिस्तांव जावन तुका आसलेल्या क्रिस्ती तुज्या इश्ट आनी इश्टिणेंतय तुजो संबंद भोव म्हत्वाचो जावन आसा. जरी तर तांच्या इश्टगते वरवीं तुज्या क्रिस्ती इश्ट आनी इश्टिणेच्या सांगातपणा वरवीं
तूं जेजूक इल्लोसो म्हणी लागीं जावंक नाय तूं जावंक नाय ह्या देवा थंय आत्मीक जिविता थंय कुरपे थंय तुका लागीं येवंक तुज्या इश्टान आनी इश्टीन तुका आदार दिवंक ना आदार दिनात ह्या तुजे वरवीं तुजो इश्ट आनी तुजे इश्टीण जेजूक ह्या मागण्याच्या जिविताक ह्या कुरपेच्या जिविताक आत्मीक जिवितांत वाडोवंक तुजे वरवीं तांकां कांयच एक आदार जावना तर तसली इश्टागत खरी ख्रिस्ती इश्टागत न्हय म्हणटा आगुस्तीन आनी शिकोणदार म्हणजे म्हज्या इश्टागते वरवीं म्हजो इश्ट आनी इश्टीण इल्ले म्हणी तांकां आत्मीक बरेपण जेजूची वळख मागण्या विशीं ह्या दुसऱ्या आत्मीक संगती विशीं हांवें सांगूंक जाय प्रेरण जावंक जाय आनी हांवें तांकां तशें करूंक जाय तांणी म्हाका अशें करूंक जाय ही जावन आसा खरी ख्रिस्ती इश्टागत ट्रू क्रिश्चन फ्रेंडशीप तो जावन आसा एक शगूण क्रिश्चन फ्रेंडशीप इज ए वर्च्यू हेच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें भुरग्या सामुएलाच्या आवयन आनी बापायन ताका देव मंदिरांत थंयसर सोडिल्लो बऱ्या देवोत वातावरणांत ताका थंयसर व्हरून सोडिल्लो आमच्या वडिलांक हांगासर आसलेल्या वडिलांक आनी आमकां सगळ्यांक एक प्रेरण जावन आसा अन्ना आनी एल्काना आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक चड चड पवीस सेवेची इगर्जेची सळावळ इगर्जेच्या कार्यांनी इगर्जेच्या आत्मीक आनी दुसऱ्या चटवटिकेनी तांकां पात्र घेवंक आमी तांकां एक उमेद दिवंक अन्ना आनी एल्काना आमकां एक मार्गदर्शन जावन आसा आनी थंयसर सामुएलाचो समय आसलेलो आनी एक सांगाती भुरगो न्हय तो एली जाणट्या प्रायेक पावलेलो प्रवादी सर्वस्पराचो ताळो सर्वस्पराचो उलो ताका सामुएलाक येता आसतना एलीसो ताका मार्गदर्शन दिता उलय सोम्या म्हण तूं आयकता साकर म्हण आनी सर्वस्पर ताची येवजण तुका कळीत करतलो बहुशा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो सामुएल खंय आसलेल्यार ह्या एली थंयसर नातलो जाल्यार सामुएल कसो देवाचो उलो तो कसो देवाच्या उल्याक कसो तो पाळो दितो गी ह्या ताका कसलें मार्गदर्शन मेळटें गी मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो दैवीक मनशां संगी राव आनी देवाच्या कुरपेक तूं लागीं सर हो विशय आमचे मदें आसता आसतना आमच्याच इश्टां आनी इश्टीण विशीं आमी चिंतया देवान आमकां तांकां फावो केल्यात देवाक अर्गां पूण आमच्या इश्टां आनी इश्टिणींतय तांकां लागून म्हज्या इश्टाक आनी इश्टिणीक लागून जरी तर म्हज्या जिविताचेर बरो प्रभाव पडच्या बदलाक वायट प्रभाव पडटा म्हज्या इश्ट आनी इश्टिणी वरवीं तांच्या इश्टगते वरवीं जरी तर देवाक लागीं येवंक म्हाका जायना बगार वायट वाट ह्या वायट संवयांक हांव वचून आसा तर तसल्या इश्टगती आमी चिंतिजे आमकां देवान स्वातंत्र्य दिल्लें आसा जरी तर तसली इश्टगत म्हज्या आत्मीक जिविताक ह्या दुसऱ्या जिविताक ती फायद्याची न्ही तर त्या इश्टगतेक हांवें फाट करूंक ह्या इश्टगतेंतल्यान पयस रावंक म्हाका कायदो आसा तसलें स्वातंत्र्य तसली कृपा देवान आमकां दिलेली आसा सगळीं फ्रेंड्स आमचीं पाड न्ही पूण आमकां वायट बरें शिकयनात जायत्या वडिलांनी सांगचें आसा फादर म्हजें भुरगें इतलें बरें आसलें फादर पूण इश्टगतेक लागून वायट संवय शिकलो बहुशा इश्टांक प्लीज करूंक तांकां संतुश्ट करूंक तो कितें चिंता तें कितें चिंता कोणना असलें एक अशें मनोभावान या तांकां सांगात दिवंक कंपेनी दिवंक असल्या कारणाक लागून वायट वाट शिकलेली वायट संवय शिकलेली जायतीं आमचे मदें आसात न्ही तरणाटीं जायतीं येरां फसोत देखून असल्या इश्टगतेंतल्यान पयस रावंक आनी डिस्टन्स दवरूंक आमकां कायदो आसा आनी देवाची येवजण जावन आसा मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो मैसूरच्या धर्म प्रांत्यांत हांव थोडीं वर्सां थंयसर वावर करनासता आसतना थंयसर एक तरणाटें आसलें क्रिस्ती तरणाटें दुबळ्या कुटुंबांतलें सादें एका क्रिस्ती मुवमेंटांत एसोसिएशनांत तें आसलें तवळ ताणें आमकां फोन करचें फादर दोगां तरणाट्यांक हाडटा फादर तवळ तरणाट्यांक तांच्या इश्टागतेक लागून ताणें हाडचें आनी म्हणचें कितें फादर तांचें इल्लें कुमसार आयकया फादर इल्लेशें तांकां एक समजणी दिया फादर प्रे ओवर फादर ताचे वयर मागणें करया फादर बऱ्या फ्रेंडशिपान ती नांद फादर मिसाक वसनांत फादर कुमसार जाय नासतना सुमार वर्सां जालीं फादर मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो व्हडलो वावर न्ही पूण आपल्या इश्टागतेक लागून कशें तांचें मन जिखून ल्हानशें करून जाल्यारीच करून देवाच्या इश्टागतेक पवित्र कुरपेक तें तांकां त्या तरणाट्यांक ओडून हाडटलें आमकां सगळ्यांक प्रेरण आमचे इश्टागत फकत संवसाराची खावो पिवो मजा करो टायमपास आनी एन्जॉयींग आसल्यार खंडीत जावन ते शगूण न्ही ह्या तरणाटें आमकां खंडीत जावन एक मार्गदर्शन न्ही तरणाट्यांक कोणाकय जावं ती चिकोण
मिसांतावन पयस आसात, मागण्यांतावन पयस आसात, आत्मीक जिवितांत शेळिल्यांत वायट वाट धरून आसात, तांकां ह्या तरणाट्या भशेन, ह्या इनासा भशेन, ह्या आंब्रोजा भशेन आमी देवाच्या इश्टगते काडल्यार खंडीत जावन देवाच्या नदरेंत आमी कुरपेन वाडटले हांव आनी तांकांय कुरपेन वाडोवंक आदार जातले. आमच्या इश्टगते विशीं मोगाच्या भाव भयणो परतून आमी चिंतया. जायते फावटी आमकां फ्रेंड्स आसात, पूण तांचे पैकी थोडी फ्रेंड्स अशीं आसात की केदाळय नेगेटिव्स, ऑलवेज नेगेटीव थिंकींग, नेगेटीव स्पीकिंग, नेगेटीव नकारात्मक. तांच्यो आमच्यो कोडी काडच्यो. प्रॉब्ली दे डोंट पास ऑन एनी पॉझिटीव स्पिरिच्युअल वायब्स ऑन अस. देखून असल्या वेळार आमी कितें करूं येता, आयचो विशय तोच जावन आसा. दैवीक मनशां समेर राव. तुजे इश्ट आनी इश्टिण्यो जरी जर दैवीक स्वभावाची या आत्मीक स्वभावाची न्ही जाल्यार ती कोण तें वायट करतात या तांणी सूख करता आसतना तांकां तांची सांगूंक सूख सांगूंक पसून मोगान सांगूंक दीस इज नॉट रायट, हें सारकें न्ही. अशें आमच्या क्रिस्ती इश्टगेचो आनी एक वांटो जावन आसा. आमी आमच्या इश्टगतेक लागून दुसऱ्यांक तीच दिवचें. जेजूक जायते इश्ट आसले. हांव तुमकां गुलाम म्हणना, हांव तुमकां साकोर म्हणटा जेजू म्हणालो. आनी त्या इश्टगतेक हांव तुमकां इश्ट म्हणटा जेजू म्हणालो. आपल्या इश्टगतेक लागून जेजून पेद्रूक तीच दिलें. आपल्या शिसांक तवळ तीच दिलें. शास्त्र्यांक आनी फरिसांवांक तांचें जेजून तीच दिलें. आमच्या इश्टगतेचो एक वांटो जावन आसा, मॅच्युरिटी जावन आसा. आमी आमच्या इश्टांक तीच दिवचें आनी तांचे वरवीं आमी आमच्यो चुकी समजून घेवच्यो. वॉट इज दॅट यू डोंट लायक इन मी. म्हणजे तें कितें तें देवाक मानिनासलें सारकें ना. आमी भविश्या खालतिकायेन विचार येत कोणा. आयच्या शुभ वर्तेंत आमी आयकलें जेजू देव मंदिरांत, थंयसर भुरगो जेजू देव मंदिरांत आसलेलो. शास्त्र्यां मदें आनी शिकलेल्या मदें जाणाऱ्या मनशां मदें थंयसर संवाद करून आसलेलो. जीजस वॉज डीपली डायलॉगींग. तांकां तो सवालां विचारतालो. तांच्या सवालांक जापी दिवन देवाची जाणवाय तांकां तो वांटतलो. मोगाच्या भावनो आनी भयणो, सो आय वूड लायक टू आस्क यू, हांवें म्हाका विचारचें, आत्मीक जिविता विशयंत लास्ट टायम हांवें दुसऱ्या लागीं एक सवाल विचारलें, या किल्लेशें जाणा जावंक प्रयत्न केल्लें केदां लागीं. बायबलाच्या एका सतां विशयंत, या संगती विशयंत, मिसा विशयंत, पवित्र सभेच्या शिकोवणे विशयंत, या आत्मीक जिविता विशयंत, मागण्या विशयंत हांवें लास्ट टायम म्हज्या इश्टा लागीं या याजका लागीं दुसऱ्या लागीं हांवें विचारलें, गुगलांत ब्रावज केल्लें केदां लागीं. न्हयच आत्मीक दैवीक मनशांचें सांगतपण, पूण दैवीक संगती जाणा जावंक आत्मीक ग्रेस कायंद वाडोवंक ही देवाची खुशी जावन आसा. देखून चड चड जेजू परी आमी सवालां विचारया, सवालांक जापी सोदया आनी ह्या वरवीं हे परी देवाच्या ग्रेस कायंद कुरपेंत वाडोवंक आमकां आदार जातलो. बाळक जेजूचे इश्टगतेक लागून हांगासर इतले सकाळीं तुमी आयल्यात. ह्या पुणशेत देवाच्या हाजीरपणांत, बाळक जेजूच्या हाजीरपणांत कुरपेंद विशेश भरलेले जावन आसात. न्हयच फेस्ताच्या संदर्भार वर्साच्या दिसांनी, हप्त्याच्या दिसांनी ब्रेस्तारा भोवशा सडावत तुमी हांगासर येतात. कित्याक जेजूची इश्टगात, बाळक जेजूची इश्टगात तुमी साकल्या. हर एक नव्यानाचे मागणें म्हणटा आसतना आमी म्हणटा जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. हांगासर कार्मेलीत फ्राद आसात, आमचे भाव आसात. भोवशा तांच्या इश्टगतेक लागून या तांच्या इश्टगते वरवीं तुमकां जायतें प्रेरण मेळ्ळां जावंक पुरो, या तांची इश्टगत तुमी साकल्या जावंक पुरो. देखून आज जेजूच्या बाळक जेजूची इश्टगत सोदून त्या पूण शेताचे इश्टगत सोदून चड आमी आनीक येवया हांगासर. आनी आज बाळक जेजूच्या हातांत आमकां ताणें दिल्ल्या सगळ्या आमच्या फ्रेंड्सां पसत, आमच्या इश्टां इश्टिणी पसत आमी बाळक जेजू अर्गां दिवया. आमच्या सगळ्या फ्रेंड्सांक जे बाळक जेजूच्या हातांत आमी घालून तांचे पसत मागोवया. आनी चड जेजू परी, भगवंत इनासा परी, या आंब्रोसा परी आमच्या इश्टांक आनी इश्टिणेक न्हयच संवसारी इश्टगात, पूण तांच्या आत्मीक वाडावळेक तांचे पसत आमी मागया. आत्मीक प्रेरण तांकां दिवया. जेजू थंय मिसा थंय तांकां ओडून हाडया. आनी आमच्याय इश्टगते वरवीं ती चड आनी चड तांकां देवाचो अनुभव मेळच्याक, आमच्या इश्टगते वरवीं जेजू परी तांकांय देवाचो अनुभव मेळच्याक आमी आशेवया, मागया आनी वावुरया. हीच कृपा मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. कानी घेवन आमी आया तुजी समकार,
बापा आमच्या कृष्णारा वोपून गीतून दयीन ठेव लालीम पुरता कृपेतिन्या दातारा गोवा उडो ताका सोर तुका भेटिताव जेजूचे मास्रग जावन बदल म्हूण मागताव एका मनात सुख दुख आमची तुका अर्पिताव मानून घे बापा म्हूण पुराताव खाणी कुकीवू आमी आयल्या तुजी संकार बापा आमच्या कृष्णारा वोपून गीतून दयीन ठेव लालीम पुराता कृपेतिन्या दातारा म्हज्या बाबानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्विदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या तांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आनी आमच्या केपोसुद्धा देवा सर्विस्पोर म्हणून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या भोव पवित्र नांवान आमी मागतां तें आमकां खरेंपणी मेळटलें म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां भासायलां. तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागतां त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पुरात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या बोरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे. आपल्या कश्ट मरण बरबी सोडली आमकां सर पातकांतली आनी आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखलें आमा सुमेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवन सर्ग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां ताणें दारां सर्गींची. देखून आतां सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 del paranço serves por tu, cercani, sumsar burla, tuja baba, sergi tu kacici. सर्वेस्पराची नावी येता ताकाची वूल सर्गी तुकाचे बापा खरंच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमेची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कस मरून ससूंकवेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची.
ते स्पुरीन जेवण जातच ताणें खाल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी ससनीक कराराचें हें रगत, पातकांची बोगसण मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समीस मनशां पासोत तें वरावतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. Babarto so good por gotuya. सुम्या जिजू तुझे मरण आम्ही स्मारता, तुझे पुन्हा जीवन पोर आम्ही पोरगता, तुझ्या येल्या सुम्या जिजू आम्ही अत्रिता, तुझ्या येल्या सुम्या जिजू आम्ही अत्रिता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी ह्यो जिवीचो उंडो आनी सडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमीचे विस्तार तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांस आमच्या भाग्यवान बापा आनी पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मागांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची वाकवत कर, तांकां आनी तुजे इश्ट कथेन मेल्ल्या समेस्तान तुजे फजळीत म्हाका मोड पळोवंक फावो कर. आम्हा समेतशेन तुजी दया कर म्हणून मागता. अंका मेरे देवाच्या माझ्या संगाती भाग्यवान धर्मदत्ता, भाग्यवान जुजे, तुका मानवल्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्व वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजू वाडिल्ल्या बरी जाणवायेन आनी कुरपेन वाडोवंक देवाक मानवल्ली जावन आनी आमच्या इश्टां इश्टिणींक भाव भयणींकी मानवल्ली जावन जियोंक बापाची चडून चड कुरपा मागोवन आमच्या बापा मागणें आमी भक्तीन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपड तो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर तरेच्यो वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान सदांच अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकळुतीन सगळ्या पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. जेजू लागीं शांती खातीर विशेष मागणें आमी करया. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुज्या धर्मतांक तुवें म्हळें
तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कुशीक प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमेची शांती सदांकाल तुमची सवय आसूं. एकामेकाक आमी मोगान शांती दिवया. क्रिस्ताची शांती. देवाची श्री संस्थेची पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाची श्री संस्थेचे पाप करतले. आमची काकूत कर. देवाची श्री संस्थेचे पाप करतले. आमकां शांती दी. होस्तो जेजू कुरपेचें भांडार पातकी जाल्यारय आमकां ताच्यो इश्ट आनी इश्टिणो करून घेतलोलो. देवाची शिळी संवसाराचें पाप करता ती शिळीच्या जेवणाक आपयल्यान आमी सुभागी. सुम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. आम्हा मनशांक सडवण दिवच्याक ह्या नांवा शिवाय ह्या संवसारांत दिल्लें दुसरें खंयचेंय नांव ना.
प्रार्थुया. प्रतिबोंत बापा, तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिंबी मोडची म्हूण तुवें येवजिलें. ह्या तुझ्या मोगाची येवजण पसोत हो दिनवस नेसो यज्ञ समर्पण जेजूच्या नावांत आटापलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच पवित्र नांव विश्वासान उचारून सर्गार तुका ससनाक वाकणूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थीता. त्यास तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. तुमच्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक जेजूच्या इश्टगतेंत ओडून हाडूंक उसनियात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वड उपकार. दय करून बसा. गुड मॉर्निंग. तुमकां सुमेस्तांक बाळूक जेजूच्या ह्या वार्षिक फेस्ताच्या तयारेच्या 5व्या दिसाच्या नोवेनाक स्वागत म्हणटा. आनी आयचो विशय आसलो दैवीक मनशां संगी राव कुरपेक लागीं. अपुर्बायेचो नियाळ आमकां आज दिला मनदीक बाब जीवन तावरो. आमचीच कर्मेलीत याजक प्रस्तुतो राणीपुरांतच्या ऋषिवनांत ते तांची सेवा दिते आसात. हांवें हाचे आदीं फादर क्रास्त हांगा आयिल्ल्या वेळार राणीपुरा विशयीन सांगलेलें. ऋषिवना म्हणजे आध्यात्मीक केंद्र लोकांच्या आत्मीक गरजांक पावता. कामा मदें आनी हेर राटावळी मदें व्यस्त आसतना आमकां थोडे पोटी मौनपणी वेळ कोचूंक असाध्य जाता. आनी आज आमी दैवीक इश्टगात कशें आमकां आदाराचें जाता देवा तें वाडच्याक, दैवीक बोवार कशें आमकां जेजू तें लागीं हाडूंक साध्य जाता म्हणून नियाळ केलो. आनी ऋषिवनाचो जागो जर तुमी येदोळ पळयला जाल्यार असली एक अपुर्बायेची सुवात थंयसर आसा. बोवारी तसोच आसा आनी थंयसर आत्मीक मार्गदर्शन दिवंकी याजक आयते आसात. तसले एका केंद्र तावन फादर जीवन तावरो आयिल्ले आसात. स्पेनांत तांणी तांचे मुसलें शिकाप जोडलेलें आसा आनी आमच्या प्रॉविन्सान आमच्या प्रांत्यांत जायतीं वर्सां तरबेतदार जावन तांणी वावर दिल्लो आसा. एक संगीतकार तशेंच बरो प्रसंगी ते दिवच्यांत हुशार आसात. आज ह्या सकाळींच्या वेळा आमचे संगी आसून हे मिसाचें बलिदान भेटोवन नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब जीवन तावरो तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. तांचे संगी आसात फादर जोझफ डिसोजा कोवेंताचे याजक आनी हांगासर आसा फादर रंजन डेसा आमचेच कर्मेलीत याजक प्रस्तुत कॅनडांत ते वावर करते आसात. आयचो दीस आमी ICYM आनी YCS ह्या तरणाट्या संघ संस्थ्यांक भेटयलेलो जावन आसा. तुमच्या भुरग्यांक संजेच्या 6 वरांच्या मिसाक धाडूंक आमी तुमचे लागीं विनंती करता. ह्या संजेच्या 6 वरांच्या मिसांत आमी हांगासर दायची वर्ल्ड TV हांचे सांगाता मेळून ग्लोरिया 2023 कॅरल सिंगींग कॉम्पिटिशन मांडून हाडलेलें. तशेंच स्टार कॉम्पिटिशनां मांडून हाडलेलीं. ह्या दोनी स्पर्धांत जिखलेल्या विजेत्यांक आमी संजेच्या मिसा वेळार बहुमानां वांटतल्या. उडासदोरा, ब्रेस्तारा आनी शुक्रारा हांगासर रक्तदान शिबीर आसा. देव बरें करूं. आतां नवेना खातीर दिंबी घालया. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन मनशांच्या इश्ट भुरग्यां सांगता जावन समजो संतोष म्हणटा आसूं जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुण करून दैवीक वैज म्हणून हांव ताका फावो जालें. नेनेऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हणून वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव
मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्रागोसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. सर्व आमच्यो गरजो आमच्या इश्टा जेजू लागीं आमी सांगूंक आयल्या आसता. थोडो वेळ मौन रावून आमच्या काळजाचे अत्रेक ताचे मुखार दवरया. प्रत्येक जावन आज आमी नियाळ केल्ले बरी चड आनी चड घेवन पोरांत वाडचे पसत आमच्या इश्टां बसत सांग पुरो जे कोणाक आमी तिद्वीचे तांचे बसती आनी ज्या इश्टा मुखांतर आमकां जायतें बरेंपण फावो जालां आत्मीक इश्टागतीन खंडीत जावन आमकां याजक जावंक पुरो धार्मिक जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांतली मालगडी जावंक पुरो इल्ली समजुनेची जावंक पुरो ब्रदर्स हे कोणी हांच्या मुखांतर आमकां जाल्लो उपकार आमी वळखून घेवया आनी तांच्या बसती मागया. YCS YSM तशेंच ICYM ह्या आमच्या युवा जनां पासून आज प्रत्येक जण मागोवंक आमकां आपोवणें आसा. ही आमची युवा जनां आमच्या पवित्र सभेचे मुखेल फुडारी आमच्या सुकुटुंबांत जल्माल्लीं. जर तांकां देव आपयता लक्षिल्यान ताची सेवा करूंक एक धार्मीक जावन एक याजक जावन ते आपण स्विकार करूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागतना तांकां जाय आसचें बरें शिकप बरें मार्गदर्शन जावंक पुरो बरें काम आनी तशेंच बरें जिनियस सांगातीन तें तांकां फावो जावन दी म्हूण मागया. जें कितें ती काळजाच्या गुंडायेतान आशेतात तें आमच्या ह्या युवा जनांक फावो जावन प्रत्येक जावन तांचे पासून आज मागया. आमच्यो हेर गरजो आसात जायतीं त्या सवांगा आयल्यांत पावस म्हूण लेखी नासतना दग म्हूण लेखी नासतना हांगा येवन जेजू बाळकाची मजत मागची जायतीं आसात. विविध रितीच्या पिडेशिरेतान कश्टांची विविध रितीच्या आकांतांक वळख जाल्ली समस्यांक फुडकर नासचें सर आमची बावडां जेजू बाळकाच्या त्या स्पर्शाक आशेवन आसात तांचे पासून मागया. सर्व आमच्यो गरजो संगता घालून आमी आतां मागया. हे भगिवंत जेजू बाळका तुजी सर्व पदवी अजा पितारान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक कोलोलो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसवांनी भर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरगार जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. देव मनीस जाल्ले तसलें वर्तन घडीत नियाळन वो मिस्तर आमी परगटया. देवाचो पूत मनीस जालो देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकूळ तुजी दिश्ट घाल म्हूण तुजें इतलें बिरमोतेन भरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण
तुझे कुमोकनी भुसवून आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वरणुचाक सदां सर्वता आमेन. आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गनितना प्रत्येक जावन ज्या व्यक्तींनी आमकां दोतोन शिकयल्ली, कुमगारची जावंक पुरो, थिरावणाची जावंक पुरो, या काजराची जावंक पुरो, कुमसरा गेल्ल्या वेळार या कावन्सिलिंगाक गेल्ल्या वेळार आमकां समजुनी दिल्ली, या आनी खंय म्हणी जांचे तान आमकां फायदो मेळ्ळा तांचे पासत देवाक अर्गां दिवया. आमकां मेळिल्ल्या सर उपकारांक अर्गां जावन सांगता म्हणया, ए बोव उद्दार बाळूक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्या ह्या देवाडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव आनी रचणारी सांबाळणार. आमचे सगळे पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणांत आनी तुजे खळनांतले दैवीक मजत जोडून दी. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आशिर्वाद घेवया. सुमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्मे सोबे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमी ताची पुरी जावं तूं आमची पुरी जालो. आमकां वयर उबारो तूं पाताळांत गेलो. पाताळांत सुटोवच्या बलयेची शेळी जालो. दिपनांत वाटोवपी भुंयमुनी जावन आयलो. जेजू बाळका तालीम मागता तुझ्या सैबाम बदल आमकां. जेजू बाळका लाली मागता तुझ्या सैबाम बदल आमकां. मुखार पुत्रा सुवे हांव ख्वार मुरी आशिर्वाद दी आमकां. बाळूक जेजूच्या भक्तिकानो तुमकां सुमेस्तांक प्रणाम. बाळूक जेजूची वार्षिक परब ह्याच जानेवारीच्या 14 आनी 15 वेर आमी समरमता. फेस्ताचो संदेश असो आसा, जेजू मानवल्लो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. ह्या फेस्ताची सुरवात जानेवारीच्या 4 तारखेर वोजांच्या पुरशांवा सांगाता सुरू जाता. हो वोजांचो पुरशांव ब्रेस्तार दीस सांजेच्या 4:30 वरार बागेवंत खुर्साची फिरगस कोर्डेल हांगा तावन सुरू जाता. पुरशांव पुनशेताक पावतच बावटो उबारन ह्या फेस्ताक अधिकृत चालन आमी दितेल्या. त्या उपरांत 9 दिसांची नोवेना हांगसर चलतात. नोवेनाच्या दिसांनी 9 मिसां आसात. सकाळींच्या 6 वरार, 7:30 वरार, 9 वरार, 10:30 वरार आनी 1 वरार. ही सकड 5 मिसां कोंकणी भाशेंत आसते. 10:30च्या मिसा उपरांत पवित्र एवकरिस्ताचें आराधन आसतलें. ह्या वेळार आमी तुमच्या सुमेस्ताच्या इराद्या पासत विशेष रितीन मागतले. 10:30चे आनी 1 वराचे मीस जाल्ले उपरांत सकड भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था केल्या. सांजेर 4 वरार मलयाळम, 5 वरार इंग्लीश आनी 6 वरार कोंकणी भाशेंत, 7:30 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसा. सांजेचे 6 वरांचे मीस उक्त्या मैदानार आसतले. फेस्ताचो पयलो दीस जानेवारीची 14 तारीख आयतार. त्या दिसा मिसाचीं बलिदानां अशीं आसात.
सकाळींच्या 6 वरार कोंकणी भाशेन 7:30 वरार इंग्लीश भाशेन 9 वरार कोंकणी भाशेन 10:30 वरार कोंकणी भाशेन आनी दनपारां 1 वरार कन्नड भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. 10:30 वरांचें मिसाचें बलिदान सक्कड पिडेस्त भावा भयणी पासत भेटोवचें जावन आसा. त्या दिसाचें संभ्रमीक फेस्ताचें मीस सांजेर 6 वरार कोंकणी भाशेन आसतलें. अदीक मनदीक ऑस्वर्ल्ड जोसेफ लुईस, निवृत्त गवळी बाप, जयपूर दिएसीस हे मिसाचें बलिदान भेटयतले. फेस्ताचो दुसऱ्या दिसाचो दाबाजो जानेवारीच्या 15 तारखेर सोमारा दीस आमी संभ्रमतले. तो दीस रजेचो आनी मिसां अशीं आसात. सकाळींच्या 6 वरार 7:30 वरार 9 वरार कोंकणी भाशेंत मिसाचीं बलिदानां आसात. ह्या दिसाचें संभ्रमीक मिसाचें बलिदान सकाळींच्या 10:30 वरार कोंकणी भाशेंत अदीक मनदीक दोतोर फ्रांसीस सेरावो, शिवमोग्गा दिएसीसचे गवळी बाप भेटयतले. हे मीस सक्कड भुरग्यां पासत विशेष रितीन भेटोवचें जावन आसा. उपरांत 1 वरार मलयाळम भाशेंत मिसाचें बलिदान आसतलें. ह्या फेस्ताच्या दोनूय दिसा दनपारांच्या वेळार भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा. ह्या 12 दिसांचो दाबाजो संजेच्या 6 वरांच्या मिसा सांगाता आखेर जाता. मीस जातच युकरिस्तीक पुरशां वाचतलो आनी उपरांत आमी बावटो देवोवन बाळका जेजून आमचेर वतिल्ल्या सर्व आशिर्वादां खातीर दिनवासतल्या आनी ह्या वर्साचो दाबाजो चलोवंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर ताका आमी अर्गां दितल्या. ह्या परबे सांगाता जानेवारीच्या 11 तारखेर आनी 12 तारखेर सकाळींच्या 8:30 तावन दनपाराच्या 1 वरा पर्यंत रक्तदान शिबीर आसतलें. रगत दान दिवन हेरांचो जीव वाचोवचें एक वर्तें काम करूंक हांगसर अवकाश आसा. नोवेनाच्या दिसांनी तुमकां हांगसर येवन बाळूक जेजूची आशिर्वादां जोडूंक आमी आपोवणें दिता. सुटावें कुमसार जावंक तुमकां हांगसर अवकाश आसा. तुमी येया, हेरांकी आपोवनडा, बाळूक जेजूची वर्तें बेसांवां आमी सक्कड जोडया आनी आमचें जिवीत नंदन करया. देव बरें करूं. मोगाचें नांव बाळू जेजूच्या फेस्ताचो विशय सांगको आयतो जाला. अंक्याचो विशय जेजू मानवलो जालो, जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. नामान बाळू जेजू पत्र 15 वर्सां बरोवन 16व्या वर्साक पैण सुरू करता. वाचपी आनी वर्गणीदार जावन तुमचो पाठिंबो आमकां लाभला. तुमकां दिनवास. कार्मेल गुड्याक येता आसतना पत्राची वर्गणी नवीकृत करूंक उडास दवरा. हर एक कुटुंबाक एक बाळूक जेजू पावनी मेळ्ळी आमची आशा. तुमकां समेस्तांक नव्या वर्साचे शुभाशय. नव्या वर्साची कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आतां मोकळीक जाल्या. हर दिसाची वाचपां, किर्तनां, वांजेल, प्रेरणदायक आनी सकाळीक नियाळ, सांताची जिणी आनी त्या दिसाचो महत्व मात्र न्ही 20 पानां, चालती मागणी आनी हर नोवेना हातून आटापता. सदांच्या सुवात्यांनी ही प्रती मेळटा. आजच तुजी प्रती घे आनी नव्या वर्साक देवाच्या उतराचो वेळ मेट काड.